24वा भाग शावेराची सामाजिक न्यायाची पुरस्कार। सगळ्यांक येवकार। या भागांत आम्ही सान फ्रांसीस शावेराच्या सामाजिक न्याया खातीर केल्ल्या उल्लेखनीय पुरस्काराचो अभ्यास करतात। सामाजिक प्रश्न सोडवपाचो आनी उण्या भाग्यवान लोकांच्या कामा खातीर शावेरान केल्ल्या अथक यत्नांनी सामाजिक न्यायाक चालना दिवपाच्या काथोलिक इगोर्जेच्या दायजाचेर अमीत छाप सोडली। सामाजिक प्रश्न सोडोवचो शावेराचो यत्न। सान फ्रांसीस शावेर फकत मिशनरीच न्हय तर सामाजिक न्यायाचो भावूक पुरस्कर्ता आसलोलो। ताच्या काळांतल्या तत्काळ सामाजिक प्रश्नांक तोंड दिवपा खातीर ताचो वावर धर्मीक मिसावां भायर पातळ्ळो। शावेरान उण्या भाग्यांतल्या लोकांचो पुरस्कार करपाक स्वताक ओंपलो। गरिबी उणी करपाक, दुयेंतींक मजत दिवपाक आनी कुशीक काडलेल्या समाजांक आदार दिवपाक ताणें सक्रियपणान वावर केलो। तातूंत करुणा आनी धर्मार्थ ही मूल्य फुडें दवरली। कुशीक काडलेल्या समाजांक आदार दिवप। शावेराचो पुरस्कार कुशीक काडलेल्या समाजा मेरेन पावलो। जुलूम वा दुर्लक्ष जाल्ल्या लोकांक उदारपाचो आनी आदार दिवपाचो ताणें यत्न केलो। तांची गरजो भागोवपाक आनी तांकां व्यापक समाजांत एकठांय हाडपाक सक्रियपणान वावुरलो। शिक्षण आनी सशक्तीकरण। सशक्तीकरणाचें साधन म्हूण शिक्षणाची सकत आसा हाचेर शावेर मानतालो। उण्या भाग्यवान लोकांक उबारपाचें आनी तांकां बऱ्या फुडाराची संद मेळोवपाची साधन म्हणून शिक्षणाक मान्यताय दिवन ताणें शाळा स्थापना केली। शावेराच्या सामाजिक न्याय उपक्रमांचो दायज। सामाजिक न्याया खातीर शावेरान केल्ल्या उपक्रमांनी काथोलीक इगोर्जे भितर एक टिकपी दायज सोडलो। सामाजिक प्रश्न सोडोवपाची आनी कुशीक काडिल्ल्या लोकां खातीर पुरस्कार करपाची ताची वचनबद्धताय इगोर्जे भितरल्या सामाजिक वावराक एक नमुनो तयार करताली। काथोलीक इगोर्जेच्या सामाजिक न्याय उपक्रमांचेर परिणाम। शावेराच्या दायजाचो काथोलीक इगोर्जेच्या सामाजिक न्याय विशींच्या वचनबद्धतेचेर म्हत्वाचो परिणाम जालो। ताच्या पुरस्काराक लागून इगोर्जे भितरल्या उपरांतच्या सामाजिक न्यायाच्या उपक्रमांक प्रेरणा आनी प्रभाव पडलो। उण्या भाग्यवानांची सेवा करपाचें म्हत्व सांगलें। काकळूत आनी दान धर्म हांचेर भर दिवप। शावेराच्या वावरान सामाजिक अन्यायाचेर उपाय काडपाक काकळूत आनी दान धर्म हांची तत्वां मुळावी मुल्यां म्हणून उजवाडाक आयली। ताच्या पद्दतीन गरजेवंताक मोग आनी काळजी घेवपाचें म्हत्व सांगलेलें। सामाजिक न्यायाची टिकपी तत्वां। शावेरान पुरस्कृत केल्लीं सामाजिक न्यायाची टिकपी तत्वां काथोलीक इगोर्जे भितर सामाजिक प्रसार आनी कल्याणकारी कार्यावळींक प्रेरणा दितात। उण्या भाग्यवानांची सेवा आनी आदार दिवपाचें म्हत्व सांगून सान फ्रांसीस शावेरान सामाजिक न्यायाचो पुरस्कार केलो। हो ताणें उण्या भाग्यांतल्या लोकांची सेवा करपाची वचनबद्धताय दाखयली। सामाजिक प्रश्न सोडोवपाक आनी कुशीक काडलेल्या लोकांच्या कामा खातीर ताणें केल्ल्या अथक यत्नांनी काथोलीक इगोर्जे भितर एक टिकपी दायज सोडलो आनी सामाजिक न्यायाच्या उपक्रमांक एक नमुनो तयार केलो। ह्या एपिसोडा खातीर म्हजे वांगडा आयलेल्या खातीर तुमचे उपकार। सामाजिक न्याया खातीर शावेरान केल्लो पुरस्कार काथोलीक इगोर्जेच्या उण्या भाग्यांची सेवा आनी आदार दिवपाच्या वचनबद्धतेचो एक अभिन्न भाग उरला। तातूंत काकळूत आनी धर्मीकतायांची मूल्यांं मुखार उरल्यात। देव बरें करूं।